भारताच्या 68व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान साळगांवच्या आदर्श युवक संघान गांवच्या वडील नागरिकां खातीर खेळा सर्तीचें आयोजन केल्लें. अशें म्हणटा की प्रत्येक मनशांक एक ल्हान भुरगो लिपलेलो आसता, पूण ह्या ल्हान भुरग्याक आमी खंय तरी लिपयता, चेपयता नाल्यार मारून तरी उडयता. पूण ह्याच ल्हान भुरग्याक भायर काडपाचो प्रयत्न करता आदर्श स्पोर्ट्स क्लब सालिगांव. तेंचो उपक्रम म्हणजे आदर्श खेळ. हे आदर्श खेळ ल्हान भुरग्यांक किंवा तुमच्या आमच्या सारकिल्यांक न्ही, हे आदर्श खेळ आसता सिनियर सिटिझन्सांक. पळय ह्या सिनियर सिटिझन्साच्या ह्या गेमीन ह्या वर्सा कोण जिखता आनी मोर इम्पॉर्टंटली हातूंत कितें धमाल जाता ती. पयर हांवें वाचलें खंय तरी आनी तातूंत म्हणलेलें, आनी हांव म्हाज्या वतीन तें म्हणटा की आय थँक गॉड दॅट आय वॉज गिवन अ बर्थ इन द एरा बिफोर दीस टॅक्नॉलॉजी. आयज आमी पळयता टॅक्नॉलॉजीक म्हत्व दिता, टॅक्नॉलॉजीक मानता. आधुनीकरण आयला, वॉट्सॅप आयला, फेसबूक आयला, पळय फोन आयले, मोबायल आयले आनी कितें ना आनी कितें ना. पूण जेन्ना आमी भुरगे आशिल्ले तेन्ना आमी शेतांनी भोंवताले, दोंगरार वताले, आसाळे खाताले, चुन्नां खाताले, शेतान कोणग्यो काडटाले, लोबयांनी खेळटाले, लिपच्यांनी खेळटाले, धरच्यांनी खेळटाले. हे जे तरेतरेचे व्यायाम जाताले ते आयज भुरग्यांक जायना. कित्याक दिसभर मोबायल, वॉट्सॅप, गेमी, लॅपटॉप, टॅबलेटी भुरग्यां कडेन मागता. टॅक्नॉलॉजीचो वापर करता करता सुद्दां खेळांनी लक्ष दियात. जे तुमकां कसरत दितले, तुमच्या शरिराक व्यायाम दितले, हातून भर दियात. टॅक्नॉलॉजी बरोबर तुमचे फिजिकल आनी मेंटल फिटनेस गरजेचे आसता. सर्त सुरू जावचे आदीं साळगांवचे 2 तरणाटे आशिश पार्सेकार आनी सुनील नायक हांणी सायकली चलोवपाचे प्रयोग केले. सगळे फुडें तेंच्यांनी सायकलीचे जे हांगा प्रयोग केला त्या बद्दल त्यांचे तोखणाय करपाक ताळयो पडून एक फळमार घेऊ. आणि सगळ्या भुरग्यां कडेन मागतात तातले प्रयोग तुम्ही करू नाकात, हातपाय मोडून घेतले. सगळ्यात पयलीं जाणट्या दादल्या खातीर दोळ्यार कपडो बांदून मडकी फोडपाचो खेळ सुरू जालो.
थोडं एक्सप्रेशन आलं तर मजा येते.
परत परत चला ही गँगच वेगळी होती कट्टा गँग सगळ्यांची आपली ओळख सांगते उम्या आणि श्री हे म्हणजे ना नवविवाहित दाम्पत्यासारखं कुठे गेले ना तरी एकत्र. व्हॉट इज टॉकिंग अबाउट? सॉरी आणि नित्या याची तर ना दिग्याने मला एक स्पेशल ओळख करून दिली. सॉरी सॉरी या जगी हा आला दस का बीस करने में शातिर ये हातूंत पयलें इनाम सुलोचना साखळकार आनी दुसरें इनाम विठ्ठल वाडकार हाणें जिखलें. ह्या कॉम्पिटिशनाक जिखपूच इम्पॉर्टंट ना तर पार्टिसिपेट करप इम्पॉर्टंट. आमच्या वांगडा आसा के पाटील जे रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर आसा. आणि सर तुम्ही पार्टिसिपेट जाले, तुम्ही जिखोंक ना, वायट दिसता? ना वायट दिसना कित्याक गेल्या वर्सा हांव जिखलोलो. ह्या वर्सा म्हणजे आणि एक फुडें कंटिन्यू जावची अशी प्रथा तुमकां दिसोंक ना की ह्या वर्सा गेम्स घडले आपुणूय जिखचे मातशे? ही प्रथा जी हांगा चालू केल्या न्हू लास्ट 2 वर्सां पासून हेच्यावरून म्हाका दिसता ही कंटिन्यू फर्दर फॉर एवर इज कंटिन्यू रावतली म्हणून. जशें आमी पळयलें तुमी व्हेरी क्लोज आसली ती मडकी फोडपाक पण फुटली ना. वायट तर दिसतलें डेफिनेटली फॉर शुअर. बट पुलीस असले की काठी धरप ही सारकी मेन, पण ती मारप जाग्यार जर नेम चुकलो असं दिसना तुमकां तुमचो करियर एक्सपिरियन्स जाल्लो जाल्यार? हा नेम चुकलो पण ट्राय केल्लो न्हू. दुसरी सर्त एकामेकाचे नाल्लार आपटून फोडपाचो खेळ जालो. उद्धवाचा नाव घेतला आणि